नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज भारताच्या संविधानाचे रचनाकार बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान देशभर महापरिनिर्वाण दीस पाळटात. ह्या निमतान नवी दिल्लीतल्या संसद भवनान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला तशेंच हेर मानेस्तांनी तांकां फुलां ओंपून नमन केलें. तशेंच नवी दिल्लीत जाल्ल्या महापरिनिर्वाण कार्यावळीच्या मुखेल कार्यावळीत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष किशोर मकवाना हांणी भारत घडोवपाक सरदार वल्लभभाई पटेल आनी बाबासाहेब आंबेडकर हांचो महत्वाचो वांटो आसा अशें सांगून सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी अखंड देशाची निर्मिती केली जाल्यार बाबासाहेब आंबेडकर हांणी तातूंत आत्मो भरलो अशें नमूद केलें. एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्र देवता है उसका पूरा शरीर उन्होंने एकीकृत किया, मगर उसमें आत्मा का आरोपण किया बाबा साहब आंबेडकर ने. महापरिनिर्वाण दिसा निमतान दूरदर्शनाच्या पणजे कार्यालयांत लेगीत खासा कार्यावळीचे आयोजन जालें. कार्यावळी निमतान पणजे दूरदर्शनच्या कर्मचाऱ्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओंपलीं. एका खासगी खबरावाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतींत रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारताविशीं सकारात्मक आपुलकी दाखयली. ह्या वेळार तांणी अमेरिके वतीन भारताचेर घाल्ल्या दबावाक खर आव्हान केलें. तशेंच भारताक मेळपी 5 S-4 वायू संरक्षण प्रणाली विशीं उलयतना भारत हो रशियेचो सगळ्यान विश्वासपात्र भागीदार जावन आसा आनी रशिया भारताक फक्त शस्त्रांच न्हय जाल्यार तंत्रगिन्यानाचो सांठो पुरयता अशें पुतीन हांणी सांगलें. हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है. हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा. हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है. हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं. आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है. T-90 टैंक जिन्हें भारत खुद बना रहा है बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है. इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं. तशेंच रशिया आनी युक्रेन मजगती सुरू आशिल्ल्या संघर्शा विशीं प्रतिक्रिया दितना युक्रेनचे लश्कर जर रशियेच्या वाठारांतल्यान भायर सरले जाल्यार हो संघर्श बेगोबेग थांबून दोनूय वाठारांत शांतताय परत स्थापीत करूं येता अशी गवाय लेगीत पुतीन हांणी ह्या मुलाखतींत दिली. खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में ये चर्चा में भी नहीं है. 8 साल, पूरे 8 साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे. हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा. बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था. उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके. केंद्रीय भलायकी मंत्री तशेंच भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांणी आज झारखंडच्या देवघर हांगा भाजपाच्या नव्या जिल्लो कार्यालयाचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत उलोवप करतना भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेची मुळावी शक्त ह्या पक्षाचे कार्यकर्ते आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच राजकारण 5 च्या आधाराचेर उबें आसता आनी हातूंत कार्यकर्तो हो सगळ्यान महत्वाचो स्तंभ आसा अशें लेगीत तांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें. तो मुझे समझाया जाता था कि 5 क होते हैं, यही 5 क किसी का को आगे बढ़ाते हैं. मैं पूछता था वो 5 क्या है? तो सबसे पहला कार्यकर्ता. जब कार्यकर्ता होगा तब जाकर के काम होगा. कार्यकर्ता को पार्टी के अंदर कार्यकारिणी होनी चाहिए, कार्यकारिणी के साथ साथ कार्यक्रम होना चाहिए. कार्यक्रम को होने के लिए कोष होना चाहिए और कोष के साथ साथ
कार्य को रूप देने के लिए कार्यालय होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास आप जैसा योद्धा कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे कोष भी हैं और इसके साथ साथ कार्यक्रम भी हैं, और आज आपको कार्यालय भी मिला। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयान देशभरातल्या उत्कृष्ट पुलीस स्थानक वेंचपा हेतान केल्ल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात दिवचलच्या पुलीस स्थानकाक 5वो क्रमांक फावो जालो। ह्या पुलीस स्थानकाची देशभरातल्या 17,532 पुलीस स्थानकां मदीं निवड जाल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं खोस उक्तायतना फाटले 6 म्हयन्यां भितर दिवचले पुलीस स्थानकाच्या मर्यादे भितर कायदो सुवेवस्था सांबाळपाक तशेंच गुन्यांवकारांक बेगोबेग बंदखडींत घाल्ले खातीर तशेंच थंयच्या कर्मचाऱ्यांक लेगीत बऱ्यापैकी सेवा दिल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांची तोखणाय केली। के पीआई और उसके पूरे सभी कर्मचारी, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्राइम डिटेक्शंस और क्राइम स्लो डाउन करने के लिए उनका बहुत ही रोल मायना रखते हैं। हर वक्त गोवा के एक ना दूसरे पुलिस स्टेशन का रैंक ये बड़ी लेवल पे आता है, इसीलिए यानी होम डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए होम मिनिस्टर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पीआई और उनकी पूरी टीम सभी बहुत कोऑर्डिनेशन विद द डीवाईएसपी एंड एसपी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन। 20 डिसेंबर दिसा गोंयांत जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या प्रक्रियेक नेट येवपाक लागला। आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेन दिवचलच्या पाळी मतदारसंघा खातीर भाजपा वतीन सुंदर नायक हांणी उमेदवारी अर्ज भरलो। अर्ज भरपाच्या प्रक्रिये उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना हे फावट लेगीत भाजपा जिल्लो पंचायत वेंचणूक भोवमतान जिखतले असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। सामान्य लोकांच्या मदीं एक सामान्य कार्यकर्त्याक तिकेट दिल्या हो उत्साह आसा। आमकां आशा आसा की भारतीय जनता पार्टी पाळी मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांची ही हांव रिक्वेस्ट करता की खूब मोठ्या मतदानान आमकां ते मतदान करतले। भारतीय जनता 20 तारखे दिसा मतदान करतले आनी पाळी मतदारसंघातल्यान कमळ परत एकदा जिल्हा पंचायतीक फुलतले हाचो आमकां विश्वास आसा। जिल्हा पंचायत म्हणून बाब गोपाळ सुर्लकर हाणें आपल्या 5 वर्सांच्या टेन्युअरांत बारीक बारीक ही वेगवेगळी कामां लोकांपर्यंत लोकांची केल्या, लोकांपर्यंत तो पावला। त्याच धर्तीचेर बाब सुंदर नायक हे सुद्दां लोकांची कामां करपा खातीर सदोदीत लोकां मदीं वावुरतले ही हांव आशा व्यक्त करता। आनी जसो ऑलवेज पाळी आनी सांखळी मतदारसंघातले लोक हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरला खूब पयलीं पासून, म्हणजे मागीर ते केंद्रांतल्यो एमपीच्यो निवडणुका आसूनी, लोकसभेच्यो आसूनी किंवा विधानसभेच्यो आसूनी, पंचायती आसूनी, म्युनिसिपालिटी आसूनी आनी जिल्हा पंचायत सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान रावला। हो लोकांचो विश्वास आमकां अशाच पद्दतीचो मोग प्रेम हो लोकांनी आमकां दिला, तो हाज्याय फुडें लोकांनी दिवचो हे आमी लोकां कडेन मागता। भारतीय डेटा सुरक्षा मंडळ DSCI वतीन आज गोंय पुलिसांचो भोवमान जालो। राष्ट्रीय स्तराचेर आयोजीत ह्या भोवमान सुवाळ्यात गोंयचे सायबर गुन्यांव फाट्याचे निरीक्षक दीपक पेडणेकार हांकां मंडळाचो ह्या वर्साचो भारतीय सायबर कॉप भोवमान फावो जालो। कंबोडियांतल्या सायबर स्लेव्हरी विशीं आंतरराष्ट्रीय मानव तस्करीचे जाळे हुमटावपाक दीपक पेडणेकार हांणी केल्ल्या योगदाना खातीर मंडळान तांचो भोवमान केलो। ते भायर रायबंदरच्या सायबर गुन्यांव पुलीस स्थानकाक ह्या मंडळा वतीन कायदो अंमलबजावणी संस्थानाच्या श्रेणीत उत्कृश्ट क्षमताय वाडोवपाचो भोवमान फावो जालो। फाटल्या 1.5 वर्सां भितर गोंय पुलिसांनी राज्यांत सायबर गुन्यांव आळाबंदा हाडपाक केल्ल्या कामगिरी खातीर तांकां हो भोवमान फावो जाला। आज भारत आनी दक्षिण आफ्रिका मजगतीं सुरू आशिल्ल्या 3 खेळांच्या एका दिसाच्या खेळां माळेचो निमणो खेळ विशाखापट्टणमाच्या क्रिकेट स्टेडियमाचेर सुरू आसा। फाटले 20 फावट एका दिसाच्या खेळाच्या इतिहासांत सेगीत कुरूबावलो हारल्या उपरांत आज भारतान निमणो कुरूबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। हे आदी भारतान रांचीत जाल्ली ह्या खेळां माळेच्या पयलो खेळ जिखला जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेन रायपुरांत जाल्ल्या खेळांत जैत जोडला। हाका लागून आयचो हो खेळ निर्णायक थारतलो। निमणी खबर मेळिल्ली तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन पयली फलंदाजी करतना 35 षटकांनी 5 गडी वगडावन 216 धांवड्यो केल्ल्यो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवंक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.